Peace be with you. Welcome to today's Mass readings and reflections. This is to help you prepare for tomorrow's Mass. Readings are in Konkani. धर्मदूतांच्या इतिहासावेलें वाचप. पेद्रू आनी जुआंव एकदां सांजेची 3 वाजता प्रार्थना करूंक देव मंदिरांत वेताले. एका जल्माच्या लांगड्याक उबारून व्हरताले आनी देव मंदिरांत भितर सरतल्या लागीं ताणें भीक मागच्याक दिसपट्टी देव मंदिराच्या सुंदर म्हणटात त्या दारासोशी ताका दवरताले. पेद्रू आनी जुआंव देव मंदिरांत भितर सरतात तें पळोवन ताणें तांचे लागीं भीक मागली. पेद्रून आनी जुआंवान ताचेर दोळे लायले आनी पेद्रून ताका म्हणलें, आमकां पळय. आपणाक ताचें कितेंय तरी मेळटलें म्हूण चिंतून तो आशेन तांचे वाटेन पळोवंक लागलो. पूण पेद्रून म्हणलें, म्हजे लागीं रुपें ना, भांगारूय ना, पूण जें कितें म्हजे लागीं आसा तें हांव तुका दितां. नाजरेच्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान चलूंक लाग. तेन्ना पेद्रून ताच्या उजव्या हाताक धरून ताका उबो केलो. थंयचे थंयच ताचे पांय आनी खुबे घट जाले. उडयो मारून तो चलूंक लागलो आनी चलत आनी उडयो मारीत आनी देवाक वाखाणीत तांचे बराबर देव मंदिरांत गेलो. तो चलता आनी देवाक वाखाणता म्हूण सगळ्यांनी पळयलें. देव मंदिराच्या सुंदर दारा सरशें बसून भीक मागी तो होच म्हूण तांणी ताका वळखलो आनी त्या मनशाक घडलें ते विशीं ती अजापून थोटाकली. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचे पडुपकार. आमचो जबाब सर्वेस्पराक सोदतात तीं काळजां संतोश भरीत जावं. सर्वेस्पराक वाखाणांत ताचें नांव परगट करात. परजा मदें ताचीं कर्तुत्वां गाजोयात. ताका तुमी गितां गायात. किन्नोऱ्यांचेर ताची स्तुती करात. ताच्या ओचोरयांची सगळे कडेन किर्ती गायात. जबाब सर्वेस्पराक सोदतात तीं काळजां संतोश भरीत जावं. ताच्या पवित्र नांवान अभिमान भोगात. सर्वेस्पराक सोदतात तीं काळजां संतोश भरीत जावं. सर्वेस्पराचेर आनी ताचे पदवेचेर तुमचें मोन दवरात. दीस रात ताचें मुखामळ सोदीत रावात. जबाब सर्वेस्पराक सोदतात तीं काळजां संतोश भरीत जावं. ताच्या चाकरा अब्रामाच्या पुता धुवानो ताणें विंचून काडलोल्या जाकोबाच्या भुरग्यानो तोच सर्वेस्पर आमचो देव शेकान शेक प्रितुमेचेर ताची पदवी चलता. जबाब सर्वेस्पराक सोदतात तीं काळजां संतोश भरीत जावं. हजार पिणकांक दिल्ल्या उतराचो आपल्या कोराराचो सर्वेस्पराक सोदांकाल उगडास आसा. ताणें अब्रामा कडेन कोबलात केल्ली. इजाकाक सोपूत घेवन भास दिल्ली तीच ती. जबाब सर्वेस्पराक सोदतात तीं काळजां संतोश भरीत जावं. उद्गार. सर्वेस्परान घोडिल्लो दीस हो.
संतोशी आणि आनंद भरीत जाऊया. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजू पुनर्जिवंत जालो त्याच दिसा तांचे भितरले दोग जण जेरुसलेमांतल्यान सुमार 11 किलोमीटर पयस आसलेल्या इमाउस नांवाच्या गांवांत वेताले आनी जे सगळें घडलोलें ताची गजाल एकामेका लागीं ते करीत आसले. आनी अशें जालें. ते एकामेका लागीं उलोवन विचार करता आसतना जेजू खुद लागीं सरून तांचे बराबर चलूंक लागलो. पूण ताका वळखना जावंक तांच्या दोळ्यांचेर कितेंशें आयलोलें. ताणें म्हळें, एकामेका लागीं तुमी करतात त्यो गजाली कसल्यो? चिंतेस्त दुखेस्त तोंड करून ते थांबले. क्लेओफास नांवाच्या तांतल्या एकल्यान जाप दिवन म्हळें, जेरुसलेमांत ह्या दिसांनी घडलां ताची खबर नासलोलो तूं एकलोच हांगा जात्रेकार गाय? ह्या उतराक ताणें म्हळें, कसली खबर? तांणी म्हळें, नाजरेतकार जेजू विशीं घडलां ताची. देवा आनी आख्खे पोरचे मुखार कोरण्यांनी तसो उतरांनी पदवेन भरलेलो प्रवादी तो आसलो. आमच्या मुखेल याज्ञिकांनी आनी वडिलांनी ताका मोरणांचे फर्मोण मारूंक धरून दिलो आनी खुर्सार खेळायलो. इस्रायलाक सोडयतलो तो होच म्हूण आमी रावताले. तितलेंच न्हय, ह्यो सगळ्यो वस्तू घडल्यार आज 3रो दीस जालो आनी आमचे भितरल्या थोड्या बायलांनी आमकां घाबरायले. उजवाडचे आदीं ताच्या फोंडाशी त्यो गेल्ल्यो, पूण ताची कूड तांकां मेळ्ळी ना. थंय आपणाक देवदूतूय दिश्टी पडले आनी तो जिवो आसा अशें सांगतात म्हूण परत येवन तांणी आमकां खबर दिली. देखून आमचे बरोबरचे कांय जाण फोंडाशीं गेले आनी बायलांनी सांगलोलें तशेंच तांकां मेळ्ळें. तो मात दिश्टी पडलो ना. तेन्ना ताणें तांकां म्हळें, कितलें म्हूण गोळये आनी प्रवाद्यांनी सांगलोलें तितलें सोतमांदूंक जोड मोनाचे मनीस तुमी. क्रिस्तान हें सोसूंक आनी त्या वरवीं आपल्या वैभवांत भितर सरूंक नाका आसलें गाय? मागीर मोइजेसा आनी सगळ्या प्रवाद्यां मेरेन आपणाक लागतात तितलें शास्त्रांचो अर्थ तांकां सांगूंक लागलो. इतलें म्हणसर ते वेताले त्या गांवां लागीं पावले आनी ताणें आपूण फुडें वेता अशें करून दाखयलें. पूण तांणी परातून म्हळें, आमचेशी राव. सांज जाली आनी दीस धारीर पडचो जालो आनी तो तांचे सांगाती रावंक गेलो. तांच्या सांगाता जेवणाक बसलो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो, देवाक दिनवासून तो मोडलो आनी तांकां दिलो. तेन्ना तांचे दोळे उगडले आनी तांणी ताका वळखलो, पूण तो तांच्या दोळ्या मुखावेलो नांच जालो. तेन्ना तांणी एकामेकाक म्हळें, तो वाटेर उलयतालो आनी पवित्र पुस्तकाचो अर्थ आमकां दितालो तेन्ना आमचें काळीज भितरल्या भितर खोलपोतालें न्हय? आनी त्याच वेळार उठून ते जेरुसलेमाक परत गेले आनी 11 जाण आनी तांच्या सांगाता एकटवलोलीं आसलीं
ती तांकां मेळ्ळी आनी तांकां सांगलें, सोमी खरोच पुनर्जिवंत जाला आनी शिमावांक दिश्टी पडला. आनी तांणी वाटेर घडलोली खबर दिली आनी कशे भाशेन उंडो मोडटा आसतना आपणें ताका वळखलो तें सांगलें. सोमयाचें शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ तांचे दोळे उगडले आनी जेजू तांचे मोदें नाच जालो. लूक 24:31. नियाळाक आधार. दोळेच न्हय पूण कुडीचो एक एक सांदो गरजेचो. एक एक सांद्याचो वापर तांच्या वावरा प्रमाणे जाता. एक एका सांद्यान हांव तुजेवन व्हड वो तूं ल्हान वावर करताय अशें म्हणूंक जायना. कित्याक कुडीचो एक एक सांदो दुसऱ्या सांद्यांचेर दवरलेलो आसता. जेजू देवाचो पूत जावनूय आपूण एकलोच वावर करूंक फुडें सरोंक ना, पूण बापाचे येवजणेक ताणें आपल्या शिसांक विंचून काडले आनी तांकां आकारले. तरूय ते समजोन आसलोले जेजूचो हेतू ह्या संवसारांत येवंक आनी परत वचूंक. जेजू जेन्ना मेलो तेन्ना ते सगळे निराशी जाले, कित्याक तांकां दिसलें आमकां जेजून फटयलें म्हूण. ते पासत तांणी सगळें परतून हो वावर सांडून आपआपल्या घरा परतले. पूण जेजूक आपलो बापान दिल्लो वावर संपूर्णायेक पावोवचो आसलो. जेजू तांकां परतून एमावसाचे वाटेर भेटता आनी आपली गरज तांचे सोबे दाखयता, कित्याक देवाक तांची गरज आसली. आयज जेजूक म्हजी आनी तुजी गरज आसा, कित्याक बापाची येवजण फुडें व्हरूंक आनी ताचो सोडवणेचो वावर मनशा कुळाक कळीत करूंक. आसाय घेवन तूं तयार? बापा, तूं आमचो मोग करताय दोनया. दिसपट्टी तुजें उतर दुसऱ्यांक परगटून जेजूचो तारुणीक वावर संपूर्णायेक पावोवंक आमी वावरूंक फावो. तर ह्या वावरांत आमकां तुजो पवित्र आत्म्याचो आदार जाय. आमी मागता हो उपकार जेजूचे नांवी. आमेन. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share, and subscribe. Dev Baren Koro.